Welcome to Garden of Glory. Today we explore James chapter 3 verse 1 to 18, where we learn the power of our words and the beauty of a wisdom that is pure and peace-loving. जाकोबाचे पत्र ओवेस्वर 3 ओळी 1 ते 18. जीभ राखून दवरची. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचे मदले चडशे धर्माचे शास्त्री जावंक फुडें सरचे न्हय, कित्याक तशें आमी अदीक खोर जोडतेक सांपडोवंक शकता म्हूण आमी जाणू. खरेंच आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी करता. उतरांनी केन्नाच चूक करिनात ती मनशां सोपूर्ण. आपणाकूच तांच्यान पूर्णतायेन दोमावंक जाता. आमकां जाय तें करूंक घोड्याच्या तोंडांत लगाम घालें म्हणटच तुका सगळोच आमकां जाय तसो भोंवडावंक जाता. ओ तारवांक पळयात, केदेंय व्हड ती जावं, कित्याक खोर वाऱ्यान ती लोटोन वचूं. एका धाकटुल्या वाऱ्या उद्देशी तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता. अशेंच जिबे सोरी घडटा. ती एक ल्हान सांदो खरो, पूण आपणाचीच व्हड बोडाय ती सांगूंक शकता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हडलें रान लासून उडोवंक शकता तें चिंतात. जिबूय उज्याचेच भाशेन. आमच्या सांध्यामध्ये जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संसार. आख्खी आमची कूड ती कोतायता आनी यमकोणांतल्या उज्यान आपुणूच लासोन आपल्या उज्यान आख्ख्या मनशा कुळाच्या जिविताचें चक्र उलपावन उडयता. सगळे तरेची रानवटी मोनजात, सुकणी, जिवाणी आनी मासली मनशाच्यान दोमावंक जाता. आनी मनशांनी दोमायल्यान, पूण जीब दोमावंक कोणूच शकना. ती मनशांक ठार दिनासलोले वायट, मारेकार विकान भरलोले. तिचे उद्देशी देवाक आमच्या बापाक आमी दिनवासता आनी तिचीच उद्देशी देवाच्या सारक्याची रोचलोल्या मनशांक शिरापता. आशिर्वाद आनी शिराप त्याच तोंडांतले भायर सरतात. म्हज्या भावां भयणीनो, हे अशें जावंक पावना. एकेच झोरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड उदक आनी कोडू उदक केन्ना तरी व्हांवतात. म्हज्या भावां भयणीनो, एका अंजिराच्या झाडाक दाखो जाल्ल्यो आनी एके दाखांचे वालीक अंजिरां जालीं म्हूण आसात. तशेंच खारें उदक व्हांवता थंयसरलें गोड उदक व्हांवूं नजो. खरी जाणवाय. तुमचे मदें जाणवायेची आनी समजिकायेची आसात कोण? तांणी आपल्या जिविताचे बरे चालीन म्हणजे नम्रतायेन आनी जाणवायेन केल्ल्या कोरण्या वरवीं आपूण तसली म्हूण दाखोवचें. पूण तुमच्या काळजांत निडुकायेची गोडसाण व स्वार्थी आशा आसा जाल्यार तुमची बोडाय सांगून सोत तें पोटिनी लिपोव नाकात. कसली जाणवाय स्वर्गार थावन येना, ती संवसारांतली, मनशा सैमाची आनी देवचाराची. जंय निडुकाय आनी आपलेपण आसात थंय दिसपोट आनी सगळे तरेचें वायट. स्वर्गार थावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ, त्या भायर शांत, दुलोप आनी भोवली. ती कोणवाळायेन भरलोली आनी बऱ्या कोरण्यांचे पीक दितात असली. ती तोंडां पडून कामां करिना, भोंगेपणायूच चलोना.
शांत करपी मनशान जितली शांतीची बियां ओंपून वेतात तितले देवाक मानता तसले जिवीत वाडोवन वेता. असल्या सगळ्या मदें वाडलोल्या जिविताचें पीक ती लूंक पावतात. James challenges us with honesty. No human being can completely tame the tongue. It reveals what is happening in the heart. If blessing and cursing flow from the same mouth, it shows a divided spring inside us. True transformation begins not with trying harder to speak well, but with allowing God to purify the source, our hearts. Let us pray. Lord, purify our hearts so that our words honor you. Help us speak with gentleness, truth, and grace. Fill us with the wisdom that comes from above, pure, peace-loving, merciful, and sincere. Let our lives sow peace and bear the good fruit of righteousness for your glory. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.